8 वर्सां फाटीं पांडुरंग मडकयकार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतना गोंयांत पयलेच फावट गाडयांक हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट्स घालपाक सुरू केल्ल्यो। तेन्ना दर नाका तितलो वाडोवन दवरिल्ल्यान लोकांनी आवाज काडलो। मागीर सरकारान त्यो बंद केल्यो आनी प्रकरण कोर्टात पावलें। आतां 8 वर्सां उपरांत परत HSRP प्लेट्स गोंयांत येतात। 6 म्हयन्यां भितर नवीन हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट्स बसोवंक सुरवात करतले म्हूण गोंयान सुप्रीम कोर्टात सांगलां। हाय सेक्युरिटी जे टेंडर आमी काढला ते ऑलरेडी आमी प्रोसेस केला। एक फुडले कोड ऑफ कंडक्ट सोंपले बरोबर ताचे प्रोसेस कंप्लीट जातले। नवे कॉन्ट्रॅक्टर येतले तो पयलींचो आसलो तो केलो, नवे कॉन्ट्रॅक्ट काडून नवे हे केला। सगळ्यांक कंपल्सरी आसता। आतां गोंयच्या तरणाट्यांक सरकारी कंत्राटां घेवंक फुडें काडपाक जाय म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हालींच विधानसभेत उलयल्लो। सद्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांचो स्टँडर्ड खंय जाय तसो ना। सुधीर म्हणटा सारकी कामां करिना त्या कॉन्ट्रॅक्टरांचेर एक्शन घेवपाची वेवस्था आसा। गोंयकार तरणाटे कॉन्ट्रॅक्टर जातले जाल्यार तांणी कायदे सारके शिकून कश्टान धंद्यात वयर सरपाची खंय तयारी दवरची पडटली। म्हाका तरी दिसता क्वालिटी इश्यू आमचो पयलो पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट खूब बरे तरेन चेक करता। खंय जर कोणी कितें करता ताका आमी फायन घालता आनी ती फायन पर्सेंटेजीची आसता। 1-2 रुपयाची नासता। समज एक 4% आसता, 10% आसता किंवा ताचे कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करता, ताची सेक्युरिटी फोरफीट करता, अशें खूब गोश्टी आसा। सो PWD कडेन कित्याक जें काम करता तें वयर चलूं शकता। तो कॉन्सेप्ट कसो आसा लोकलांक गोंयकार भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टर आनी हांव सुद्दां एक वेळार गोंयकारूच आशिल्लो आनी कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो। सो प्रश्नूच येना। गोंयकारा भुरग्यांक मुखार सरपाक जाय हार्डवर्क करपाक। कॉन्ट्रॅक्टर हे घरा बसून काम जायना, हार्डवर्क करचें पडटा। स्वता तातूंत ताणें लक्ष घालपाक जाय, स्वता शिकपाक जाय। उठलो सुटलो कॉन्ट्रॅक्टर जायना। जो मनीस शिकता, बरो मुखार येता ताका सगळें ज्ञान आसपाक जाय, लॉचें ज्ञान आसपाक जाय, बिल्डींग लॉज आसा, कंस्ट्रक्शन लॉज आसा ताचें ज्ञान आसपाक जाय, फॉरेस्ट लॉज आसा ताचें ज्ञान आसपाक जाय, मायनींग लॉज आसा ताचें ज्ञान आसपाक जाय। तोच मनीस बरो कॉन्ट्रॅक्टर जावंक शकता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।